Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. प्रॉब्लेम म्हणल्यार यांच्यानी कम्युनिकेशन ना जुवारी आणि हायवे जुवारी जाल्यार तेंच्या म्हणटा आपणाक प्लानिंग दिवना तेंच्यांनी प्लानिंग मागताले पीडब्ल्यूडी कशेंय केल्यार पीडब्ल्यूडी सेम म्हणल्यार आमचे कडेन एक प्लान ना हे हायवे ऑथॉरिटी आहा ते सेंट्रलाचे जे आपणाक जाय तशें घोवणयतात तुजो प्लान चेंज जाता मागीर जुवारीचोय सगळें चेंज जाता आतां हे सगळी पडून गायल न्हू हे सगळी पडून गायल ते रिपेअर करपा जाय आसले ते अजूनही रिपेअर करूं ना काय ना एक म्हयनो जालो बरी हेमी पयलीं तो प्लानिंग बी कांय करूं ना हां बाबा कशें करपाची ही पायपलायन काडपाची गॅसा पायपलायन काडपाची ज्वारी काम बँकान वचों मेळना खंयच्या शॉपाचेर वचों मेळना हां आमी आतां लोक पब्लीक तरी कसो ओगी रावले Basically lack of space to reroute the pipeline. Okay, because the space is congested and this our petroleum pipeline cannot be lowered anywhere without, like a water line, it cannot be handled. Now they are completing, they said they will complete the rock breaking to the ground level by this week. After that we will have to make a trench to put our pipeline below the ground. ऑन द स्पॉट तुम्ही जेन्ना ते डिजिंग करता ते ऑन द स्पॉट त्यांना तुम्ही हांगा दवरा आनी तेन्ना तुम्ही काम करा म्हणून आनी हांवें ताका सांगला हांव आमच्या रेजिडेंटचे MS कॉलेजी कडेन हांव ताका रिक्वेस्ट करता प्लीज जे आमचें जे काम आसा ते हांवें ताका आतां टायम लिमीट दिलो आसा 1 म्हयन्या भितर तेणें काम करता म्हणून सांगलां आनी ते करून दितले म्हाका दिसता कित्याक हांव जाणा फेस करप पडटा की आमी डेव्हलप कितें करतले जाल्यार आमकां इल्लोसो पर्सेंट काडचें पडटा आनी हांव मागता आमच्या लोकां थंय इल्लोसो पर्सेंट काडा 1 म्हयन्या भितर ते कितें आहा ते प्रॉब्लम सॉल्व करतले की हांव जाता तितले बेगीन आमी हें काम करपाक वावरता आनी आमी लोकांक बरे भाशेन हे आमचे जे फ्युचर कितें आसा ते बरे भाशेन लोकांक मेळचें आनी लोकांक बरी वे मेळची म्हणून हें आमचें काम चालू आसा.